रॉन ओबले हांकां मामलेदारान मेर्सेस टेनंट एसोसिएशन कमिटीक बांद रिपेर करपाक दिल्लो. हेंच्यांनी मँग्रोव्स कट केल्या वयर सकयल हे करून आनी प्लस बांद रिपेर करच्या हेजेर फिलिंग्स केल्या आनी सगळी मँग्रोव्स कट करून सगळी वाट लायल्या. आतां हो बांद आसतना तेंच्यांनी आपले सेपरेट थंय बांद केला सकयल. तो आतां बांद कोणाक तोच कळना. हो बांद आसा तो बांद केलो. आतां ते सांगता मामलेदाराचें परमिशन म्हणून. म्हाका दिसना मामलेदार मँग्रोव्स कट करपाक परमिशन दितलो म्हणून हांकां. मँग्रोव्स बांद घट करपाक आमकां जाल्यार शिकयला स्कुलान. मँग्रोव्स आसप म्हणजे जमीन चिकोल ओडून धरता हें करता आनी हे कमिटी बी मँग्रोव्स कट करता. हितून एनिमल्स आसता, बर्ड्स आसता, क्रोकोडायल रावता. हेंच्यांनी तर मारली जाल्यार ती खंय वयतली. समीर कुतिनो चेअरमॅन, विरियात मेंडीस आनी विश्वनाथ पिलणकर तिगांयनी मेळून हें केलां मशीन घालून बेल्टाचेर. See, I am Subhas Hendricks, retired Deputy Conservator of Forest. Now what we see here is really a big blunder being committed by the present acting committee. Mainly the chairman, Samir Kutino, secretary, Viryat Mendis, and and Vishwanath Naik, Pilankar, sorry, Vishwanath Pilankar, the treasurer. Now what you see here, what was just shown, is just one tree has been chopped off by the bulldozer. Similar thing, a lot you can see all over. Now, before that, in November, weeding was done. What was optimally required, and you don't require a bulldozer, huge, what do you call it, chain propelled bulldozer to chop off all this about 10 to 15 meters from the road and from the bund. I can show you the photographs of the situation in November when the weeding was done, which was optimally required. Just about 3 meters. Now this is a highway. Okay. I'm Anil Hubre, ex-chairman of Tenants Association Morombi or Grande. Samir Kutino, Vishwanath Naik, आणि मेंडीस हे प्रेसिडेंट, सेक्रेटरी आणि आमचो ट्रेजरर म्हणटा हे लोक हांगासर येयल्या. हांगासर ही मानस म्हणटा ती जोड्डी मानस. हे जोड्डी मानसा कडेन म्हाजी प्रॉपर्टी आहा, आमच्या प्रॉपर्टीचो आगोर आहा आनी हो सगळो बांद आहा तो आमचो प्रायवेट प्रॉपर्टीन आहा. आमकां वचपाक वाट हो आमी क्रिएट केला, आमी बांदला. हे जबरदस्तीन पयर पोकलीन घेतल्या ताता हिताची आनी हांगासर अर्दे आमचे तेंच्यांनी मोडून उडयल्या कान बी. दुसरे आमचे हांगासर पळय तसर वाट आमची बंद करून उडयल्या. ताका लागून हांवें ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशनाचेर केस केल्या. ही केस आहा पळय ती हांवें रजिस्टर केल्ली आहा. ती ओल्ड गोवा पुलीस स्टेशन PI आमचो गडेकार म्हणून ताका हांवें सांगलां. तेणें आपूण नेसेसरी एक्शन घेतलो म्हणला. अजून तांकां आफयल्या काय आफोवंक ना तें म्हाका खबर ना. पूण हांव पुलिशे कडेन मागतां की हेंचेर इमिजिएटली हेंच्यांनी एक्शन घेवपाक जाय. हेंच्यांनी सगळ्या त्या अर्दांच्यान सगळ्या बांद बी आहा पळय ते चिकोल काडून हें करता. हे फक्त सरकाराक म्हणजे टेनंट्स असोसिएशनाच्या नांवान हे भितर पयशे आहा ट्रेजरीन ते खावपाची हेंची मांडणी आहा. हेंचे कडेन कसलीच परमिशनां ना. एक्चुअली ते करतलो पासून तर टेनंट्स असोसिएशन हेंच्यांनी मामलेदारा कडल्यान आनी कलेक्टरान आनी आमच्या हेजे कडल्यान परमिशन घेवंक जाय. म्हणजे आमच्या इरिगेशन डिपार्टमेंटाच्यान, बांड्स कमिटी कडल्यान आनी तेज्या नंतरूच बाकीचे सगळे बांद बीन आहा पळय ते कायद्यान प्लॅन काडून करून हे म्हणटा ते करपाक जाय. हेंकां हेचो हेंच्यांनी एस्टिमेट करूंक ना, टेंडर करूंक ना, कांय ना. हे काडटा पोकलेना घालता आनी ते आपूण काम केलें म्हणप आनी हे पयशे खावपाची हेंची हे जाल्ला. प्लस हे स्वता हेंची कम्युनिटीची शेतां आहा ते सर्रास पुरयता आनी स्क्रॅप अड्डे घालता. हेंचा सोर्स ऑफ इन्कम हो जाला. आनी
लोकांक हांगासर शेतकऱ्यांचो कसलोच बेनिफीट ना. इतके व्हडले शेतकार आहा, इतके लोक ह्या टेनन्स असोसिएशनान आहा, एकट्याक पासून एग्रीकल्चर डिपार्टमेंटाचे ऑर सॉल्व कन्व्हेन्शनान ऑर आमचे गव्हर्मेंटाचे कितें फेसिलिटी आहा ते कांयच ना. हे वयता आनी मामलेदाराक कमिनारदार ह्यो मानस पासून आहा त्यो बुडोवन सोडटा, उबोवन उडयता. आतां काल तेंच्यांनी पोकलेन हाडून ही मानस म्हणल्या जोड्डी मानस म्हणून. व्हडली मानस आहा पळय ती तेजें ऑक्शन हें टेंडर करूंक ना, ऑक्शन करूंक ना, कांय ना. आवट आनी आवट भायल्या भायर हेंच्यांनी टेंडर करिनासतना कोणाक आपणाच्या मनशाक आहा पळय ते हें आमचें ऑक्शन दिलां विदावट एनी हें आमचें हेंच करिनासतना टेंडर ना, ओपन हें ना, कांय ना. हें अशें हांगासर सर्रास इलिगेलिटी चल्ल्या सरकारान. आनी हांव मागता आमच्या रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबुशा कडेन हेंचेर इमिजिएटली एक्शन घेवचें म्हणून. बाबूश सगळे व्हडले अनाउन्समेंट करीत आसा आनी म्हाका कसलोच दुबाव ना. बाबूश हेंचेर एक्शन घेतलो म्हणजे घेतलो. आनी ती आमची कलेक्टर आहा मामू, हिणेंनी बी आमी तेजे कडेन कंप्लेनी दिल्ल्यो आसा. ते कितें करता पळय ते इलिगेलिटी करतात. शेतां लोकांचे आमचे शेतकाराचे आहा ती व्हरता, पुरयता आनी वयल्यान स्क्रॅप हड्ड्यांक दीत आसता. आनी हे सर्रास हांगासरय म्हणून म्हाका दिसता प्लॅन आहा तेंचो. त्या अर्थांच्यान कोणाची प्रायवेट प्रॉपर्टी आहा त्या अर्थांच्यान ब्रीज करून तेका वाट दिवपाक करता. कित्याक तेका थंय वचपाक वाट ना म्हणून हांगासर बी मानस मुद्दम व्हडल्या क्रिएट करपाक हे मानस घालपाक आनी हांगासरल्यान तेका ब्रीज घालून तेका त्या अर्थान वचपाक. हेका लागून हेंचे इमिजिएटली फॉरेस्टानूय आमी कंप्लेन दिल्ली आसा. फॉरेस्ट एक्स कन्झर्वेटरी फॉरेस्ट हांगासर येयल्ले आहा. बाकीचे आमचे सगळे गांवचे शेतकार हांगासर येयल्ले आहा. आदले कमिटी हांगासर येयल्ल्यो आहा. बाकीचे सगळे शेतकार येयल्ले आहा. हेंची सगळ्यांची मागणी हेंचेर इमिजिएटली हेचेर एक्शन जावपाक जाय. पूण हांव रेव्हेन्यू मिनिस्टर बाबुशा कडेन मागता हेंचे कडेन हेंकां ताबडतोब हांगासरले काडून उडोवचे आनी एक जाय जाल्यार एडमिनिस्ट्रेटर घालून हांगासर म्हणटा पळय ती दुसरी कमिटी आनी हेंचे कडेन पयशे आहा. आमी कितकेच गांव आसतना हांगासर हेंकां दिला लाखांनी रुपया हेंचे कडेन दिल्ले. हेंचो मिसयूज करता, पयशे खावपाची हेंची टॅक्टीक चल्ल्या. पूण इमिजिएटली हांकां काडून उडोवचे आनी हांगासर एडमिनिस्ट्रेटर घालचो अशी म्हाजी मागणी. कित्याक सांग व तलाटी बिलाटी आहा पळय ते हँड इन ग्लोव्ज अशें हांव म्हणूंक सोदतां. हेजेर इमिजिएट एक्शन जावची. मामलेदाराक इन्स्ट्रक्ट करचो, इन्स्पेक्शन करचो आनी इमिजिएटली हांकां सस्पेंड करचें ही म्हाजी मागणी आहा. आनी हे सगळे कंप्लेनी आनी सगळे आमचे फोटोग्राफ्स आनी फॉरेस्टान केस, कलेक्टरा कडेन केस, डेप्युटी कलेक्टरा कडेन केस हे सगळे आमी केल्ल्यो आसा. हेजेर इमिजिएट एक्शन जावचें. विनायक प्रियंकर माझी दोन शेतां हांवें हांव शेतकार कमिटीचे वयल्यान उलयतां की जेन्ना पळय अशें दिश्टी पडटा हे आमचे कोमिटेचे बांद आहा, प्रायवेट बांद आहा आनी ते शेतकारांक वचपाची वाट आसता. ते वाटांचेर तेणी हात लावंक मेळना. ते बांद लोकांक क्लीन करून दिवंक जाय. पूण थंय हांगा ते सगळीं झाडां वयर मारल्या, प्रायवेटी झाडां मारल्या. बरीं झाडां आसली पयलीं आमची शेतकाराची डिफेन्स आसली ओपन ती झाडां मारून तुका ते हांगा दिश्टी पडटा. तो बांद मोडलो आहा, ती प्रायवेट आहा, अनिल डॉक्टराची वाट तेंची ते वचोंक जायना. तेणी सगळे पाड घातलेले आहा. हे माणसे पळय तेणी पोकींग भितर येयला ती माणूस मोडून उडयल्या. आतां हे आतां फुडलो पावस येवपाचो आहा. हे रिपेर केन्ना करतले? शेतकार शेत केन्ना रोयतले? हे बांद पळय उदक येता ते शेतकारांक केन्ना ते सगळे करून दितले? हेजे तुवें शेतकार कमिटीचे वयल्यान शेतकारांक दाखोवन तेंचे पोटाचो इश्यू आहा थोडा शेतकाराचो. आयज ते 5 जाण रोवन 10 जाण शेतकार रोवन पूण जे पण रोयता तेंकां शेतांच्यानी ताबडतोब बांदून दिवचे आनी शेतां रोवपाक तयारी करून दिवची हें म्हाजें म्हणणें आहा. त्यो पळय आमचे आमी एमएलए कडेन वयतले आनी तेच्या कितें कानार घालतले ताका ते आमी हाडून दाखयतले. कित्याक एमएलए आसले म्हूण जायना. तेंच्यांनी आमचे प्रॉब्लेम पळोवंक जाय, शेतकाराचें पळोवंक जाय, कितें आहा तें पळोवंक जाय. इतकें दूर सांगून म्हाजें नांव ब्लाद दिसा. म्हाका सुमार 12 वर्सां जातलीं हांगासर तेन्ना आमचें सगळें हें हांगासर हें रोडेचेर हे बांद बाताके बरें आसले. आयज कितें केलां? आयज हांव पळयत जाल्यार सगळें एगासो रॅप घालून मोडून हे आमचें बांद हाडले कांयच्या कांय केलां. वोसोंक पर्याय मेळना. कित्याक पासत केलां आनी कोणा पासत केलां तेंच्या फायद्याक केलां तें आमी नको. पण आमकां कोणाकूच सांगना. आनी दुसरें तेणें हो तेंचो हें घातला कितें म्हणटा तो JCB घातला आनी सगळें हे मोडून वयल्या बांद. आनी पळय हेजे फुडसा कडेन जो फुरीस आमचो आहा तो फुरीस मोडलेलो आसलो तो आमी हे कमिटीन आसा सारको केलो. आतां तर म्हाका दूख दिसता कित्याक आमचे धर्मान आमी सगळे धर्म एकूच
आमी तिका येवन या मानस आसा आनी मागताले तेका जेमी आलो मागताले पूण हो जाल्यार मोडून उडयला मोडून म्हणजे सारको कंप्लीट न्हू सगळो खुर्ची आसले टायल्स उडयला हें म्हाका दूख भोगता कित्याक जेजू आमचे आतां हें करता ते जेजूक पुय करूंक लागले देवाचेरूय चडूंक लागले ते कित्याक मात घेनी आसना हें ते करपाक थंय पळयना तो फुरीसा ते जीसीबी हाडटा तेज्या वयल्यान आनी सगळें म्हणून आतां आतां दुसरें पळय मनशाचो हें आहा पळय तो सगळो पडको सगळो मोडून पडला तो सकयल पडटलो आनी माणूस साखरीच मुडटली सो दॅट प्रेझेंट एक डेर ना कितलो तेंप जाला आमी इन्स्पेक्शन करता आमी विजीट करता हांगासर पूण आयज पर्यंत तें डेर घालूंक नासलें कित्याक घालूंक नासलें जेन्ना आमची कमिटी आसली तेन्ना आमी सगळीं माणूस सारकी करून घातलेली पूण आतां पळयत जाल्यार सगळीं माणूस उक्ती आनी सगळें उदक भितर सरता आनी हें सगळ्यांक आमच्या शेतारांक वायट पडटा नोबले आमी मामलेदारान ब्लासियो सा म्हूण केस घातलेली आनी केस घालून मामलेदारान तेंचेर कमिटी भायर उडोवची म्हणून नोटीस काडलेली ते हायकोर्टाक वचून स्टे घेतली आनी हायकोर्टान तांकां ऑर्डर दिल्या मानस रिपेर कर आनी 3 विका भितर ऑक्शन कर म्हणून जेन्ना मामलेदाराक सांगलें मानस रिपेर करूंक ना म्हणून मामलेदारान सांगलें तलाटीक धाडटा म्हणून तलाटीन रिपोर्ट दिलो 31 तारखेक 31/1/2022 जानेवारीन की मानस नायलॉन दोरेन बांदून दिल्या म्हणून एक दार चलना आतां 5वो म्हयनो मे चालू आसा अजुनूय तीच अवस्था आसा मामलेदाराक सांगलें करता 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 पावणी करीत आसा अजुनूय काय ना प्रोसिडींग मामलेदारान सायन मारल्या मानस सारकी नासतना एका दिसानूच हे मेंबर करता कोणाक मानस दिल्या न्हू ते एका दिसानूच मेंबर करता पळय तलाटीचो रिपोर्ट सर्कल इन्स्पेक्टराचो रिपोर्ट आसा मागीर हेजो रिपोर्ट आसा अजुनूय तेजें कांयच ना मानस आयज मोडली मँग्रोव्स कट केल्या 150 सुमार 150 सुमार मँग्रोव्स कट केल्या 2 बांद केल्या हेजे मानशे वयल्यान दुसरो रस्तो दिला कोणाक करूंक जेसीबी घालून क्रॉस पळय सायडीच्यान हें केला क्रॉसा वयल्यान ते सायडीच्यान जेसीबी येयला बेल्टाचे इटाची म्हणटा पळय ते 150 मँग्रोव्स कट केल्या काल फॉरेस्टान इन्स्पेक्शन केला रिपोर्ट आसा तो रिपोर्टूय तुमकां सबमीट करता फोटोय सबमीट करता आनी रेव्हेन्यू मिनिस्टराक सांगता मातशें हेजेर एक्शन घेवची म्हणून महाभारतान एक हे आसलो अर्जून आसलो तो बाण मारतालो हेंचे कडेन अर्जून आसा तो ड्राफ्ट मारता 22 पेजीचे आनी आमकां ते मामलेदारान नांवूच दवरला 22 पेजीचे ड्राफ्ट म्हणून मातशें हेजेर एक्शन घेवची आनी ताबडतोब हे करचें म्हणून हें करता म्हजें नांव कृष्णा आय एम मेंबर ऑफ गोंयचो आवाज NGO आमी हांगा रायबंद दिवजा सर्कल टू रायबंदर ह्या होबळे हॉटेल आसा ताच्या फाटल्यान आयिल्ले आसा ही सगळी खाजन लँड आसा हांगा मानश्यो आसा आनी आमकां कळून आयलें की हांगा मास डिस्ट्रक्शन ऑफ मँग्रोव्स जाल्ले आसा तुमी पळोवंक शकता हेवटेनूय आसा तेवटेनूय आसा आनी हाजी आमी एज अ NGO म्हणून हाजी आमी दखल घेतले एंड वी आर डेफिनेटली गोईंग टू टेक दीस मॅटर अप इन द NGT एज वेल एज वी वील फायल पब्लीक इंट्रस्ट लिटिगेशन इन द हाय कोर्ट कारण हे जे आसा ते खूपच वायट जाल्ले आसा इकोसिस्टम डिस्टर्ब जाल्ली आसा हांगा तरेतरेची मायग्रेटरी बर्ड्स रावता एनिमल्स रावता आनी त्या भायर दीस मँग्रोव्स प्रिवेंट सॉयल इरोजन त्या भायर दीस इज अ ब्रिडींग ग्राउंड फॉर फिश एंड एक्वेटिक लायफ एंड अदर एनिमल्स सो दीस इज द डिस्ट्रक्शन यू कॅन सी एंड डेफिनेटली वी वील टेक अप दीस इशू इन द कोर्ट्स थँक यू